आमच्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी त्यांचे एक स्वप्न आसा की हो देश जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय, आमचो देश जगात नंबर 1 जावपाक जाय, आमच्या देशा भितर सगळ्या सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक आमी हात दिवन वयर काडपाक जाय। आणि हे जर करतले आसत जाल्यार आपल्याक एकट्याक जावचें ना, आमकां सगळ्यांक फुडें वचचें पडटलें। उलो तेंच्यांनी मारलो आनी म्हणून नरेंद्र मोदीजीचें स्वप्न आसा 2047 भारत देश हो जगात नंबर 1 जावपाक जाय। आज आमी पळयतात 11 नंबरा वयल्यान आमी 5 पाविल्ले आसात। येणाऱ्या वर्सा 2 वर्सां भितर आमी 3ऱ्या नंबराचेर पावतले। ब्रिटिशांनी आमचेर राज्य केले ते आज 6व्या नंबराचेर पावले, आमी आज फुडें वसात। देशभर जागतीक मंदी, वर्ल्डभर मंदी आसा, जागतीक मंदी आसा, पण आमचो देश अपवाद आसा आणि हे करत करत आज आमी 3ऱ्या नंबराचेर पावपाक लागिल्ले आसा। आणि हे करतना आमच्या सगळ्यांचो ताका सपोर्ट आसूं जाय आणि म्हणून हे करता एक बरी गोष्ट आसा की तुम्ही सगळे जाण, कारण आज हांव ज्या तरेन थोडोसो उशिरा पावलो, पण ज्या तरेन हांवें वेगवेगळे मंडळ अध्यक्ष हांगा पळयले, आपले बुथाचे अध्यक्षांक बुके फुलां दितना हांवें पळयलें, प्रत्येक बूथ अध्यक्ष जो आसा तो आपापल्या वार्डा भितर कॅपेबल आसा। ताका लागून तुमकां सहकार्य जे आसा ते थंय निवडून आयिल्ले पंच सरपंच हांचे आसतलेच, पण ताच्या भितर एक वेगळी आयडेंटिटी निर्माण करपाचें काम तुम्ही करपाक जाय। पार्टीचो संदेश जो आसा तो सकयलपर्यंत पावोवपाचें काम करपाक जाय आणि ते जर आमी केलें आसत जाल्यार ह्या मतदारसंघात सगळे जरी एक जाले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक कोण हांगा हारोवपाक शकता ना। गोयच्या 40 मतदारसंघातल्या 32 मतदारसंघांनी भाजपान शेनवार आणि आयतार मेळून मंडळ अध्यक्षाच्यो वेंचणुको पुराय केल्यो। 32 मंडळ अध्यक्ष बिनविरोध वेंचून आयल्यात। आनीक 4 मतदारसंघांनी उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात। मडकय, बाणावली, वेळी आणि नुवें हे 4 मतदारसंघांनी 50% बूथ स्थापन करपाक शकूंक नाशिल्ल्यान मंडळ अध्यक्षाच्यो वेंचणुको घेवपाक शकले ना। तातूंत वेळी आणि मडकयत येता त्या दिसांनी वेंचणूक पुराय करतले। बाणावली आणि नुवें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जातली। नुवें मतदारसंघाचो आमदार भाजपाचो मंत्री आसून लेगीत मंडळ अध्यक्षाची वेंचणूक जावंक ना असो हो एकूच मतदारसंघ। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।